कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। TCB खात्याचे कलम 17(2) नेम आणि मार्गदर्शक तत्वां कोर्टान रद्द केली। फुडल्या 6 सप्तकां मेरेन सरकारान 17(2) स्थगिती मागल्या। 17(2) वापर करून आता जाय तशी जमीन रूपांतरणां करपाक मेळची ना। ही लोकांची जैत अशें याचिकादार नॉर्मा आल्वारीस उलयली। उच्च न्यायालयान नगर नियोजन कायद्याचे कलम 17(2) नेम आणि मार्गदर्शक तत्वां रद्द केल्या। फुडल्या 6 सप्तकां मेरेन सरकारान 17(2) स्थगिती मागल्या। नगर नियोजन कायद्याच्या 17(2) कलमाचो वापर करून गोंयांत सर्रासपणान जमनीचें रूपांतरण सुरू आशिल्लें। हाचे आड गोवा फाउंडेशनान उच्च न्यायालयात धाव घेतिल्ली। ह्या आदेशा उपरांत नॉर्मा आल्वारीसान खोस उक्तायतना ही लोकांची जैत आशिल्ल्याचें म्हटलें। केंद्र सरकाराचे नवीन खनिज संशोधन धोरण देशाक आत्मनिर्भर करतले। हे धोरण गोंया खातीर उपयुक्त थारतले। गोंयांत अत्यंत म्हत्वाची आशिल्ली खनिजां सोदपा खातीर केंद्राच्या सहकार्य तांकां मेळटले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। गोंयांतूय 1-2 दुर्मीळ खनिजां आसात। केंद्रीय खण खात्याच्या सहकार्यान ती एक्सप्लोर करतले। लिथियम, तांबे, कोबाल्ट, भांगर, चांदी आनी REE तशेंच PGE सयत हेर 29 दुर्मीळ खनिज साठ्यांची पावणी करपाचो निर्णय केंद्रान घेतला। बेगीनूच ह्या खनिज साठ्यांची पावणी जातली आनी ह्या फाटभुंयेर खण मंत्रालयान गोंयांत म्हत्वाची कार्यावळ घडोवन हाडली। नवीन खनिज संशोधन धोरणाक लागून अत्यंत दुर्मीळ अशी खनिजां आनी धातू सोदपाक मजत जातली। दुर्मीळ खनिजां सोदपा खातीर केंद्रान 18,000 कोटी रुपयांची आर्थीक तरतूद केल्ल्याचें केंद्रीय खण मंत्री G. किशन रेड्डीन सांगलें। आमदार संकल्प आमोणकर आणि वीज खात्याचो कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटये हांच्या मदीं जाल्ल्या वादावादी प्रकरणात वास्कोच्या सत्र न्यायालयान मुरगांवचो पुलीस निरीक्षक आणि दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षकाक नोटीस काडल्या। दोगांकूय 17 मार्चाक सकाळीं 10 वरांचेर कोर्टान हजर रावपाचे निर्देश दिल्यात। कांय दिसां पयलीं वीज खात्याचो कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटये बोगदा वास्को वाठारांत कामा निमतान गेल्लो तेन्ना थळावे तशेंच आमदार संकल्प आमोणकर आनी काशीनाथा मदीं वादावादी जाल्ली। सरकारी कामाक आडखळ हाडिल्ल्या प्रकरणांत काशीनाथ शेटयेन पणजे पुलिशेन तांचे आड कागाळ केल्ली। मात सुमार 15 दीस जावन गेले तरी पुलिशेन ह्या प्रकरणाचो तपास करूंक नाशिल्ल्यान बेरेस्तारा वास्कोच्या सत्र न्यायालयान दक्षिण गोंयचो पुलीस अधीक्षक आनी मुरगांवच्या पुलीस निरीक्षकाक नोटीस काडल्या। ह्या दोगांकूय सोमारा 17 मार्चाक कोर्टान हजर रावपाचे निर्देश दिल्यात। एका मंत्र्याक फायल क्लियर करपाक 20 लाख दिल्ल्याचे आदले मंत्री पांडुरंग मडकयकाराचे आरोप फट आसात। तांचेर कारवाय करपाची चर्चा पक्षा भितर सुरू आसा। भाजपाचे सरचिटणीस आनी खासदार अरुण सिंग हांची ही प्रतिक्रिया। पणजेत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत मडकयकाराच्या विधाना विशीं अरुण सिंगाचेर पत्रकारांनी बरोच प्रश्नाचो फार केल्लो। अरुण सिंग हांणी पणजेच्या कार्यालयांत पत्रकार परिशद घेतली। ह्या वेळार तांचे वांगडा भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक आणि राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हजर आशिल्ले। गोंया भेटीचेर आशिल्ले अरुण सिंह हांणी पदाधिकाऱ्यांक मार्गदर्शन करपा वांगडा पक्षा कार्या विशीं जाणून घेतले। फाटल्या सप्तकांत आदले मंत्री पांडुरंग मडकयकार हांणी एका कामा खातीर मंत्र्याक 15 ते 20 लाख रुपया लाच दिल्ल्याचो आरोप केल्लो। पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव PL संतोष हांची भेट घेतल्या उपरांत तांणी असो हो त्या वेळार आरोप केल्लो। आतां मेरेन 12 खण ब्लॉकांची पावणी जाल्या। हातूंतले 9 ब्लॉक बेगीनूच सुरू जातले। उरिल्ल्या ब्लॉकांच्या पर्यावरण दाखल्या विशीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय बेगीनूच निर्णय घेतले। अंदू व्हडा प्रमाणांत खणी सुरू जातल्यो अशी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ह्या वेळार म्हायती दिलेली आसा। आतां मेरेन 12 खण ब्लॉकांची पावणी जाल्या अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। हातूंतले 9 ब्लॉक आतां बेगीनूच सुरू जातले आनी उरिल्ल्या ब्लॉकांची पर्यावरण दाखल्या विशीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय बेगीनूच ते निर्णय घेतले। अंदूच्या वर्सा व्हडा प्रमाणांत खणी सुरू जातल्यो अशी म्हायती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली।
गोंयांत शिगमो सुरू जालेलो आसा. शिगम्याच्या मांडार पारंपरीक पद्दतीन नमन करून शिगम्यातले वेगवेगळे खेळ खेळटात. मजगतीं केपें तालुक्यांतल्या कणिबाग मोरपिल्ला एक धक्को दिवपी घडणूक घडली. बुधवारा सांजे वेळार वेळीपांच्या शिगम्याच्या मांडार तसो एक तासो वाजयतना श्रीकांत गांवकाराक काळजाचो आताक आयिल्ल्यान ते सकयल पडले. त्या वेळार हजर आशिल्ल्या लोकांनी तांकां रोखडेच बाळी हॉस्पिटलांत व्हेले. उपरांत तांकां फुडल्या उपचारा खातीर मडगांवच्या दक्षिण जिल्लो हॉस्पिटलांत धाडलो. थंय तांकां उपचारा वेळार आनी एक खर आताक आयिल्ल्यान तांकां मरण आयिल्ल्याचें कळटा. श्रीकांत गांवकर वीज खात्यांत काम करताले. ह्या घडणुकेक लागून पुराय तालुक्यांत दुख्ख पातळ्ळा. दयानंद सामाजीक सुरक्षेच्या लाभार्थ्यांक ह्यान फुडें आधार कार्ड लिंक करप सक्तीचें आसतलें. आधार कार्ड बँकेत लिंक केलें ना जाल्यार दयानंद सामाजीक सुरक्षेच्या लाभार्थ्यांक येवजणेचो लाव मेळचो ना. 30 एप्रील मेरेन आधार कार्ड बँकेत लिंक केलें ना जाल्यार दयानंद सामाजीक सुरक्षेच्या लाभार्थ्यांक निधी मेळप बंद जातलो, अशी माहिती समाज कल्याण खात्याचे संचालक अजित पंचवाडकरान दिली. पात्र आशिल्ल्या लाभार्थ्यांक सरकाराच्या येवजण्यांचो लाव मेळचो आनी तातूंत पारदर्शकता उरची ह्या खातीर बँक खात्याक आधार कार्ड लिंक करप सक्तीचें आसा. लाभार्थ्यांनी 30 एप्रील मेरेन आपल्या बँक खात्याक आधार कार्ड लिंक करूंक ना जाल्यार तांकां लाव मेळचो ना अशें अजित पंचवाडकर हाणें सांगलें. सद्याक 1,30,000 लाभार्थी ह्या येवजणेचो लाव घेतात. तातूंतल्या 26,000 लाभार्थ्यांचे आधार कार्ड नंबर नाशिल्ल्याचें पंचवाडकर हाणें सांगलें. पोरू वर्सा CSR खाला दिव्यांग आयोगाक 30 ई-रिक्षा मेळिल्ल्यो. मात ह्यो रिक्षा 30तल्यो 18 रिक्षा सद्याक तश्यो आसात. फक्त 12 रिक्षा दिव्यांगांक दिल्यात. पोरू 2024 वर्साच्या एप्रिलांत समाज कल्याण खात्यान दिव्यांगां खातीर म्हणून व्हीलचेअर एक्सेसिबल ई-रिक्षांचें उक्तावण केल्लें. आतां हाका वर्स जायत आयले, मात हे 30तल्यो 18 ई-रिक्षा आजून तश्यो धूळ खायत पडल्यात. परवरे दिव्यांग आयोगाच्या ऑफिसा सकयल ह्यो पळयात ह्यो रिक्षा अश्यो उब्यो आसात. दिव्यांगांक रोजगार मेळचो तशेंच दिव्यांग प्रवाशां खातीर हाचो वापर जावचो म्हणून CSR खाला ह्यो रिक्षा दिल्ल्यो. मात 30तल्यो फकत 12च गोंयच्या रस्त्यांचेर धांवतात. बाकीच्यो रिक्षा आजून तांत्रीक गजाली पुराय जावंक ना म्हणून तश्यो आसात. काकोडा वाठारात शाळेच्या भुरग्यांक घेवन वचपी स्कूल बस आनी ट्रका मदीं अपघात जालो. ह्या अपघातांत कोणाकूच दुखापत जावंक ना. तर दुसऱ्या वटेन बार्देस तालुक्यांतल्या बागा वाठारांत हिट अँड रन अपघातांत दोगा कामगारांक दुखापत जालेलीची माहिती मुखार आयल्या. गोंयांत अपघाताचें सत्र चालू आसतना आयची ही घडणूक. काकोडा वाठारात शाळेच्या भुरग्यांक घेवन वचपी स्कूल बस आनी ट्रका मदीं हो अपघात जालो. तशें पळोवंक गेलें जाल्यार ह्या अपघातांत कोणाकूच दुखापत जावंक ना. जाल्यार दुसरी अपघाताची घडणूक म्हटल्यार बार्देस तालुक्यांतल्या बागा वाठारांत घडली. हिट अँड रन अपघातांत दोगा कामगारांक दुखापत जालेली आसा. सोपो कर आतां 5% कमी करपाचो निर्णय दिवचल पालिकेन घेतला. दिवचल पालिका मंडळाची बसका बेरेस्तारा जाली. फाटल्या बसकेंत सोपो 10% वाडोवपाचो निर्णय घेतिल्लो. मात निविदा भरपाक प्रतिसाद मेळूंक नाशिल्ल्यान सोपो कर 10% वयल्यान 5%चेर हाडपाचें बसकेंत थारला.
कुंकळे एक धक्कादायक घडणूक घडली. बुधवारा कुंकळेतल्या वीज ट्रान्सफॉर्मराचें काम करतना उत्तर प्रदेशांतलो 21 वर्साचो तरणाटो सूरज कुमाराक गंभीर दुखापत जाली. उपरांत ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केलें. सध्या ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसात. ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटकीच थळावो आमदार युरी आलेमावान घडणूक थळाचेर वचून वासपूस केली आनी हे सगळ्याक वीज खातें जापसालदार आसा. वीज खात्याच्या घाळपणाक लागून दुर्दैवी घडणूक घडली देखून वीज खात्यान ह्या प्रकरणाची सखोल चवकशी करची अशी मागणी युरी आलेमावान केली. म्हापशा कामर खाजन वाठारात सिवेज प्रकल्पा कडेन आशिल्ल्या कोयराक उजो लागलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या सुवातेर आशिल्ल्या पेंटाच्या डब्यांक तशेंच कोयराक कामगारांनी उजो घातिल्लो. उज्याक लागून आशिकुशीकच्या वाठारांत धुंवर पातळींतल्यान लोकांक त्रास जाले. म्हापशेच्या उजो पालोवपी दळान पुलिशे वांगडा मेळून सुवात सोदून काडली आनी उजो नियंत्रणांत हाडलो. बेरेस्तारा नावेली पंचायतीची म्हयन्याळी बसका जाली. ह्या वेळार नावेली पंचायत वाठारांत चलपी कामां विशीं चर्चा जाली. पंचायत वाठारांत चलपी सिवरेज, वीज आनी भौशीक बांदकाम खात्याच्या कामाक लागून थंयचे रस्ते पेड्ड्यार जाल्यात. देखून ह्या विशीं संबंदीत खात्याच्या अधिकाऱ्यांक आनी कंत्राटदारांक कळीत करून पेड्ड्यार जाल्ले रस्ते तशेंच गटार दुरुस्त करपाक सांगिल्ल्याचें थळावो पंचवांगडी पॉल पेरेराचें म्हणणें. पावसाच्या दिसांनी लोकांक कसलीच आडखळ निर्माण जावची न्हय देखून मे म्हयन्याच्या शेवट मेरेन काम पुराय करपाची मागणी तांणी केल्या. अन्न वखदा प्रशासनान बुधवारा सांजेच्या वेळार सांगोळडा ते आसगांव मेरेनच्या 15 हॉटेल आनी रेस्टॉरंटांची पळोवणी केली. जी रेस्टॉरंटां नितळसाण नाशिल्ली तांकां नोटीस काडला अशी माहिती अन्न वखदा प्रशासनाचे अधिकारी रिचर्ड नॉरोनान दिली. ही मोहीम सुरूच उरतली अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री A.R. रेड्डी हांचेर टिका करपी चित्रफीत प्रसारीत केल्ल्यान 2 महिला पत्रकारांक बुधवारा अटक जाली. पोलिसांनी दिल्ल्या म्हायतीनुसार पल्स डिजिटल न्यूज नेटवर्क ह्या यूट्यूब चॅनलाची कार्यकारी संचालक रेवती पोगांदादंतंदा पिराय 44 तशेंच तन्वी यादव उर्फ बंडी संध्या पिराय 25 अशी अटक केल्लेल्यांची नांवां आसात. विरोधी पक्ष आशिल्ल्या भारत राष्ट्र समितीच्या मुख्यालयात ही अपमानास्पद चित्रफीत तयार केल्ल्याचो तांचेर आरोप आसा. ह्या प्रकरणी काँग्रेसीच्या समाज माध्यम विभागाच्या राज्य सचिवांनी तक्रार केली. मुख्यमंत्री रेड्डी हांची बदनामी करपाचो यत्न चित्रफिताच्या माध्यमांतल्यान आसून हातूंतल्यान कायदो आनी सुवेवस्थेक धोको निर्माण जावं शकता असो आरोप तांच्या ह्या कागाळीत केला.
कोकणात जावपी शिगमोत्सवाच्या फाटभुंयेर मुंबय गोवा महामार्गावयल्या कशेडी घाटांतले दोनूय बोगदे पूर्ण क्षमते खातीर येरादारी खातीर उगडे केलात। ताका लागून शिगमोत्सवा खातीर वचपी चाकरमान्यांक म्हटल्यार मुंबयत काम करपी कामगारांक गांवांत येवचे खातीरचो प्रवास आतां सुशेगाद जातलो। कशेडी हांगाच्या बोगद्यांनी वीज पुरवठो बंद पडल्यार लेगीत येरादारी वेवस्थीत आसतल्यो, कसल्यो आडमेळी येवच्यो न्हय ह्या खातीर तात्पुरत्या स्वरुपात जनरेटराची वेवस्था केल्ल्याचें कळटा। मिरज हांगच्या औद्योगिक वसाहती लागसरच्या 100 फूट रस्त्यावयल्या प्लास्टीक गुदावाक बेरेस्तारा उजो लागिल्ल्यान लाखांनी रुपयांचें लुकसाण जालें। हो उजो आटपात हाडपा खातीर उजो पालोवपी दळाच्या जवानांचे यत्न झुजा पावंड्यार सुरू आशिल्ले। बाद प्लास्टिकाक लागिल्लो उजो उसरा मेरेन पेट्टालो। मिरज औद्योगिक वसाहतीच्या शिमेर 100 फूट रस्त्या लागसर प्लास्टिकाचो एक गुदांव आसा। ह्या जाग्यार टिकाऊ प्लास्टिका पासून वस्तू तयार करतात। त्या खातीर व्हडा प्रमाणात प्लास्टीक भंगार जमा करून थंय दवरिल्ले आसता। संबंदीत कारखान्याच्या शेजारच्या रस्त्यावयल्या कोयराक उजो घातिल्ल्याची म्हायती मेळिल्ली, मात तरी हाका अधिकृत पुरावो असो ना। कोयराच्या उज्याक लागून प्लास्टीक कारखान्यांतल्या प्लास्टिकाक उजो लागलो। कन्नड अभिनेत्री रान्या रावला एका 3 मार्चाक सांजेर बेंगळुरू विमानतळाचेर अटक जाली। त्यावेळार तिच्या कडल्यान 14.8 किलो भांगर जप्त केले। ह्या भांगराची किंमत लागीं 12 कोटी आशिल्ल्याचें कळटा। रान्या रावना हिणें फाटल्या कांय म्हयन्यांत खुबदां दुबयचे दौरे केल्ले। ताका लागून महसूल गुप्तचार संचालनालयान तिच्या हालचालींचेर नजर दवरिल्ली। रान्या रावाच्या अटके उपरांत भांगर तस्करीचे व्हड नेटवर्क कार्यरत आशिल्ल्याचो तांचेर संशय व्यक्त जावपाक लागला। कन्नड अभिनेत्री रान्या राव हिणें महसूल गुप्तवार्ता संचालनालयाच्या चवकशे दरम्यान कांय धक्कादायक गजाली सांगल्यो। तिणें दिल्ल्या म्हायतीनुसार आपल्या शरिराचेर भांगर कशें लिपोवपाचें हाचे खातीर तिणें यूट्यूबाचेर व्हिडिओ पळयल्ल्याची कबुली तिणें त्या वेळार दिली। जगभरातल्या प्रदूषणाविशीं प्रकाशीत केल्ल्या रिपोर्टानुसार भारताची अवस्था सुधारल्या अशें ना। जगातल्या 20 सगळ्यात प्रदूषित शारांपैकी 13 शारां भारतांतलीं आसात, जातूंत आसामाचे बर्निहट सगळ्यात वयर आसा। स्विस एअर क्वॉलिटी टेक्नॉलॉजी IQRच्या जागतीक एअर क्वॉलिटी रिपोर्टानुसार 2024 नुसार दिल्ली जागतीक स्तराचेर सगळ्यात प्रदूषित शारां थारल्या। जाल्यार भारत हो देशात जगातलो 5वो सगळ्यात प्रदूषित देश आसा। 2023 भारताचे स्थान 3ऱ्या क्रमांकाचेर आशिल्ले। येरादारी संचालकान कदंबा कामगार संघटनेच्या मागण्यांक प्रशासकीय मान्यताय दिल्ल्याची म्हायती आयटकाचे फुडारी क्रिस्तोफर फ्रॉन्सेकान दिली। कामगारांचो 12% PF, 5 वर्सां परस मायज काम केल्ल्या कामगारांक कायमस्वरुपी दर्जो आनी 34 म्हयने प्रलंबीत आशिल्ल्या एरियासाच्या मागण्यांचो हातूंत आस्पाव आसा। आयटक फुडारी क्रिस्तोफर फ्रॉन्सेका आनी कदंबा कामगार संघटनेच्या अध्यक्षान येरादारी संचालकाची भेट घेतल्या उपरांत ते उलयताले।
फाटल्या सप्तकात उजगांव वाठारांत एका 5 वर्सां पिरायेच्या चलयेचो खून करपाचो प्रकार घडिल्लो. आंगार शिरशिरी हाडपी हो प्रकार म्हटल्यार अंधश्रद्धेचो बळी आशिल्ल्याचो आरोप जावपाक लागलो. ह्या फाटभुंयेर अंधश्रद्धा निर्मुलन चळवळींतले कार्यकर्ते रमेश गांवस हांणी गोंयांत अंधश्रद्धा निर्मुलन विरोधी कायदो लागू करचो अशी मागणी केल्या. गोंयांत प्रतिश्ठीत अंधश्रद्धा चलता ह्या फाटभुंयेर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, ओडिसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगड, राजस्थान आनी आसाम ह्या राज्यांनी जशे अंधश्रद्धेच्या कर्तृत्वांचेर आळाबंद हाडपाक कायदो केला तसोच कायदो गोंयांतूय जावचो अशी मागणी अंधश्रद्धा निर्मुलन चळवळींतले कार्यकर्ते रमेश गांवस हाणें केल्या. पणजेत फाटल्या म्हयन्यांत टॅक्सी पार्किंगेचेर बंदी घातिल्ल्यान टॅक्सी चालकांक बरे त्रास सोंसचे पडटात. हाका लागून तांच्या धंद्याचेर परिणाम जाला. टॅक्सी चालकांक येवपी अडचणींचो सुटावो करपा खातीर बुधवारा ऑल गोवा टॅक्सी ड्रायव्हर्स युनियनान उत्तर गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याक निवेदन सादर केलें. मडगांवां खाजगी बसींक लागून पोरण्या मार्केटा लागसार येरादारीची बरीच कोंडी जाता. मुळात हो बस स्टॉप नासून हांगा खाजगी बसी प्रवाशांक घेवपाक रावतात असो आरोप नगरसेवक विरियाटो ट्रावासो हाणें केला. हे थांबोवपा खातीर नो स्टॉप झोन असो लायिल्लो तक्तो लेगीत गायब केल्ल्याचे विटोरिया हाणें सांगलां. देखून आतां ह्या रस्त्यार जावपी येरादारीची कोंडी उणी करपा खातीर पुलीस तैनात करपाची मागणी नगरसेवक विटोरिया हाणें केला. भाऊसाहेब बांदोडकरान सुरू केल्ल्यो शाळा सुरू उरपाक जाय जाल्यार प्राथमीक शिक्षणाचें माध्यम इंग्रजी करचें, जाय जाल्यार कोंकणी आनी मराठी भाशेची सक्ती करची अशें कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन म्हणिल्ले. दुसरे वटेन सरकाराची पॉलिसी क्लियर आसा म्हणून मुख्यमंत्र्यान मायकलाक जाप दिल्ली आसा. राज्यांत नवीन शिक्षणीक धोरणाक सकारात्मक प्रतिसाद आनी विरोध जायत आसलो तरी नवें शिक्षणीक वर्स एप्रिलांत सुरू करपाच्या निर्णयाचेर सरकार ठाम आसा. आतां नवें शिक्षणीक वर्स 1 एप्रिला बदला 7 एप्रिल सावन सुरू जातले अशी सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या. विद्यार्थ्यांच्यो निमण्यो परीक्षा 28 मार्चाक सोंपतात. 7 एप्रिल सावन नव्या शिक्षणीक वर्साचो श्री गणेश जावपाचो आशिल्ल्यान विद्यार्थ्यांक विसव घेवपा खातीर 9 दीस मेळटात.